बाई कितें पाडो हांगा शिरकालो काय आमी तेंबी ग्रावंडाचेर आसा अंजुना. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव गोविंद दारगळकर. हय हांगासर ग्रावंडान एक व्हडली गेट आहा पळय थंयसर पाड्यांची डिरी जाली आनी तो पाडो पळटालो पळय तो गेटीन भितर पांय शिरकलो ओके आनी पाडो पडलो आनी ताका पाड्याक खूब म्हणजे भायर सरोंक चान्स मेळना जालो. जे हांगासून म्हाका दिसता वयरसून पांय बी डिसलोकेट जाला. सो आमी हांगासर सिसिली रेस्टॉरंट आहा त्याचो स्टाफ येयलो. थोडे गेस्टूय वयताले ते रावले आनी तेंच्यांनी खूब ट्राय केली गेट हे करपाक ओपन करपाक पण गेट लॉक आसल्या कारणान ओपन करूंक जायना. ओके पूण खूब तो पाडो मागीर पडलो सकयल आनी ताका चान्स नासलो उखलपाक पासून कित्याक व्हडलो पाडो तो. मागीर आमच्या हांगासरल्याच भुरग्यांनी पारय बी हाडली. ओके ही बार घेवन या पारय ह्या बाबान हें केलें. तसोच आमचो टार्झनानूय ताका खूब हें केलो ट्राय केलो हातीन आपणाचो पांय काडपाक. ती पळय ही गेट ती. सो मागीर आमकां ती गेटीचे लॅच आहा ते मोडचे पडले. ओके सो ते लॅच मोडून तेजो पांय हें केलो पूण तेचो पांय तेचो डिसलोकेट जाला. फुडलो पांय तेचो डिसलोकेट जाला. मागीर सिसिली रेस्टॉरंटच्या स्टाफान उदक हाडलें आयस बी हाडलो आनी मातसो आयस घातल्या पण ताका मातशें आयसींग केल्या उपरांत मातशें बरें दिसलें. मागीर तो पाडो आपल्या पांयाचेर उबा जालो. तरी आसतना तेचो पांय एक मातसो डिसलोकेट जाला. ओके ओके आनी पयले सरपंचूय आसले गांवचे आनी कोण कोण आसले? सरपंच आसलो तसो कोमिदाद डॅनी डिसोजा आसलो. मागीर तुमचो बुलूश लोबो तोय आसलो. तेणेच आपल्या घरा कडली पारय हाडली आनी काडली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.